आयज ही लोकसभा इलेक्शनाची लास्ट कॅम्पेन आमची आणि हो लास्टाचो दीस आज 5 तारीख 7 तारखेर इलेक्शन आसा। सो लोकांक अपील करता की मोठ्या संख्येन तेंच्यांनी भायर सरचे आणि मतदान करचे। आमी आयज ह्या जाग्याचेर आसा शिरगांव हांगा मुड्डेर ही लयराई देवीचें स्थान। हांगा कितलेशे लाखांनी जे धोंड आसता ते हांगा येता, हांगाल्यान फुडल्या देवळान वयता। आयज अशी परिस्थिती हाडल्या ह्या सरकारान आमचेर की हे देवळां जी आसा आनी हो गांव जो आसा शिरगांव हो काडला आनी मायनींग लिजान घातला। हेका लागून लोक आयज झगडत आसा, गांवांतलो लोक झगडटा, गांव देवळाची कमिटी झगडटा। आयज हे इतले जे देवळान आयज आमचे लिजान जे घातला हेंच्यांनी आनी मायनिंगेक लागून सगळो गांवूच घातला। हो कित्याक लागून हे लोक आतां चिंतपाक लागला। हेच देवूळ न्हू तर मुळगांवूय अशीच परिस्थिती जाल्या। थंयचें देवूळ आनी थंयचो गांवांतल्यांची लोकांची घरां ही लिजान ह्या बीजेपी सरकारान घातलेली आसा। हेका लागून सगळ्याक एक भयाचें वातावरण निर्माण जाल्लें आहा। एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी जेन्ना पार्लिमेंटान आतां वयतले, जेन्ना आमी जिखतले पार्लिमेंटान वयतले, आमी सगळ्या लोकांक वचन दिता की हो जो विशय आसा हो विशय आमी थंय पार्लिमेंटान वचून मांडटले। आमची देवळां जावं आमची गोंयकारांची घरां ही लिजांतल्यान भायर काडपाक लागून आमी पार्लिमेंटान न्हू तर फक्त एसेंब्लीनूय आमचो जो आमदार आहा त्याच्या थ्रू आमी आवाज काडटले। आयज गोंयकारांचो आवाज हेंच्यांनी सगळ्यांनी चिड्डयला। गोंयकारांक आमच्या सगळ्या लोकांचे आसा, सगळ्या गोंयकारांचे आसा, आमच्या अस्तित्वाचे आसा। इतली वर्सां आमी हेंकां मत मारीत रावले। लोकांनी विचार करपाक जाता जेन्ना मत मारतले, जेन्ना 7 तारीख मत मारपाक वयतले, पयलीं लक्षांत दवरा की हे जेन्ना मत मारतले तेन्ना ते सिक्रेट बॅलट आसतले। जेन्ना तुमी मत मारपाक वयतले तेन्ना कोण तुमकां थंय पळोवपाक नासता, खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीचो कार्यकर्ता नाल्यार कोणूच तुमचेर थंय दबाव घालपाक नासता। फक्त तुमी आसता, तुमचो विचार आसता आनी तुमचें बोट आसता। ते बोट सारक्या बटनाचेर इतली वर्सां मारूंक ना म्हणून आयज ही परिस्थिती जाली। सो आतां एक संदी आसा। अस्तित्व आसलें, अस्तित्व ह्या सरकारान काबार केलें, तो बीजेपी जावं नाल्यार काँग्रेस जावं। हेंच्यांनी फक्त गोंयकारांचो विश्वासघात केलो, गोंय काडले भायल्या लोकांक विकले, पयशांचो वापर केलो। 1000-2000 रुपया इलेक्शना टायमार हाडून आमकां दितात, ते दिता आनी 5 वर्सां आमकां रडयता। ह्या 2000 आमचे नोकऱ्यो ते व्हरता, आमचे जमनी ते व्हरता, आमचे रायट्स ते व्हरता, आमचें अस्तित्व व्हरता, आमचो पीस व्हरता, आमचे गांव व्हरता, आमचें गोंयकारपण व्हरता आनी 2000 आमकां सगळें आमचें भविश्य आहा तें विकतें घेता। हे खंय तरी लोकांनी विचार करपाक जाय की ह्या 2000च्या नोटीन आमचें कितें जातलें। त्या 2000 आमकां प्लॉट घेवपाक जातलो काय, आमच्या भुरग्याचें लग्न करपाक जातलें काय, आमची जाणटी आवय आपूय आहा तेंचें शिकपण काडपाक जातलें काय, आमकां एक घर घेवपाक जातलें काय, आमच्या भुरग्यांचें शिक्षण जातलें काय, हे सगळे विचार गोंयकारान ह्या फावटी मतदान करतना चिंतपाक जाय। आमकां तीच संदी जर तुमी दिले जाल्यार पार्लिमेंटान वचून आमी गोंयचे जे विशय आसा, आमच्या नोकरेचो जावं, आमच्या जाग्यांचो जावं, आमच्या अस्तित्वाचो जावं, आमच्या रिजर्वेशनाचो जावं, नाल्यार आमच्या बाकी ड्युअल सिटीजनशिपाचो जावं, नाल्यार कसलेय विशय, हे सगळे विशय आमी थंय वचून मांडटले, तुमकां लागून उलयतले। पूण तेका लागून आमकां एक संदी जाय। एवरी टायम जर तुमी आमकां डावटान पळयले, एवरी टायम जर तुमी चिंतले की आरजी जिखतले काय असोच जर विचार धरले जाल्यार केन्नाच बदल घडचो ना। इतली वर्सां आमी काँग्रेस आनी बीजेपीच्या मदीं खेळ करीत रावले आनी ते आमच्या कडेन खेळ करीत रावले, आमच्या लायफा कडेन खेळ करीत रावले। परतो जर तोच खेळ चालू उरलो जाल्यार आमचें गोंय काबार जातलें आनी गोंय काबार जावप म्हणल्यार आमी सगळे काबार जातले। सो येता ते 7 तारखेक सगळ्या तरणाट्यांक कडेन, बायलांक कडेन, भुरग्यांक कडेन, जाणट्यांक कडेन सगळ्यांक कडेन मागता की तुमकां जो ऑप्शन आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी, त्या चिन्हाचेर तुमी बटन दामून तुमी आमकां निवडून हाडचे, तुमचो आवाज पार्लिमेंटान पावोवचे। तुमकां सांगपाक सोदता ह्या मशिनाचेर नॉर्थ गोंयान फुटबॉल हे पयल्या नंबराचेर आसा आनी सावथ गोवा, दक्षिण गोंयान 2ऱ्या नंबराचेर आसा। सो हे तुमी लक्षांत दवरचे आनी यादीन जेन्ना तुमी वयतले ते सिक्रेट बॅलट आसतले तुमच्या भुरग्यांक लागून, तुमच्या फुडाराक लागून, तुमच्या अस्तित्वाक लागून आनी तुमच्या गोंयांक लागून। सो बटन आनी तुमचे जे बोर्ड आसा ते फक्त आनी फक्त फुटबॉलाचेर वचून दामचे। देव बरें करूं। उजो।